मार्कूचे शुभ वर्तमान। एक दीस अशें घडलें, जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचें शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले। तेन्ना फारिसेवांनी म्हणलें, पोले, सोनवाराचें करून नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार परम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिका भायर हेरांनी खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें केले आनी आपणा बरोबर आसलोल्यांकूय दिले। ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशांक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशा पासत केला, म्हणटोच मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी। देवाचें उतर हें।